नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं नवी दिल्लीत सेवा तीर्थ संकुलाचे जाले लोकार्पण. आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचेर आधारीत महत्वाची सरकारी कार्यालयां जातली कार्यरत. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 9 मार्च मेरेन जाले तहकूब. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यसभेत केले उलोवप. दाबोळी विमानतळ बंद करपाचो कसलोच प्रस्ताव ना. विरोधक राजकारण करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे स्पश्टीकरण. पुणेच्या नॅशनल फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटीत 2 दिसांची आंतरराष्ट्रीय संप्रेक्षण आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्या विशयाचेर सुरू जाल्या परिशद. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांक तज्ञांचे जाता मार्गदर्शन. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळान आयोजित केल्ली वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन काल पावली रायगडात. 15 फेब्रुवारीक पावतली गोंयांत. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत सेवा तीर्थ ह्या इमारत संकुलाचे लोकार्पण केले. आर्विल्ले तंत्रज्ञान, कार्यक्षम प्रशासन आणि नागरिक केंद्रीत शासन परिसंस्था उबारपाच्या नदरेन हे संकुल महत्वाचे आसा. फाटल्या कांय दशकां सावन केंद्र सरकाराची वेगवेगळी मंत्रालयां आणि सरकारी कार्यालयां मर्यादीत सुवातींचे काम करचे पडटाले. आता कर्तव्य भवन 1 आणि कर्तव्य भवन 2 ह्या इमारतींक लागून अर्थ, संरक्षण, भलायकी आणि कुटुंब कल्याण, शेती आणि शेतकरी कल्याण ह्या सारकिल्ल्या महत्वाची मंत्रालयां, प्रशस्त आणि तंत्र सुसज्ज कार्यालयां ह्या मुखार कार्यरत जातली. या संकुलात डिजिटल प्रणालीचेर आधारित एकात्मिक कार्यालयां, संरचित सार्वजनिक इंटरफेस झोन, केंद्रीकृत येवकार सुविधा, स्मार्ट प्रवेश नियंत्रण प्रणाली, देखरेख नेटवर्क आणि आर्विल्ल्या आफत संकटकालीन प्रतिसाद सुविधा उपलब्ध आसतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानपी थारावात उलयतना केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. संवसारभरात बळिश्ट अर्थव्यवस्था जावची हे खातीर आपल्या सरकारान जायते यत्न चलयल्यात अशें सांगून विरोधी काँग्रेस पक्ष फकत विरोध करपाचेच काम करता असो आरोप केलो. समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है. पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना वो उनको परेशान कर रहा है. तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं. मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं. क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती थी. मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है. 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट. 140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं. संसदेच्या अदमासपत्रकीय अधिवेशनाचो पयलो पावणो आयज सोंपलो. सकाळी 11 वरांचेर लोकसभेच्या कामकाजात सुरवात जातकच विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ सुरू केल्ल्यान पिठासीन अधिकाऱ्यांक दनपारां 12 वरां मेरेन आनी उपरांत 9 मार्च मेरेन सभाघराचें कामकाज तहकूब करचें पडलें. आयज दोनूय सभाघरांत सरकाराचे वतीन वेगवेगळ्या विशयांचेर कागदपत्रां सादर केलीं. तातूंत येरादारी, पर्यटन आनी संस्कृती वेल्या संसदीय स्थायी समितीचो नियाळ सादर जालो. ते भायर केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी मानसीक भलायकी सेवा आनी व्यवस्थापना संदर्भात भलायकी आनी कुटुंब कल्याण समितीच्या शिफारशींचो नियाळ सभाघराच्या पटलाचेर मांडलो.
अदमासपत्रकीय अधिवेशनाचं दुसरं पावणं 9 मार्च ते 2 एप्रिल मजगती जातलो. राज्यसभेत आयज वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. 4 फेब्रुवारी दिसा राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणावेल्या चर्चे मजगती आपल्याक उलोवपांतलो कांय मजकूर काडून उडयल्ले खातीर राज्यसभेतले विरोधी फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांणी अध्यक्ष CP राधाकृष्णन हांचे कडेन हरकत नोंद केली. ताचेर जाप दितना राज्यसभेच्या संकेतथळाचेर मांडपाक अध्यक्षांनी विरोधी फुडारी खरगे हांकां मनाय केल्ल्याचें सांगलें. मजगतीं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सभापतींच्या निर्णयाचेर हरकत घेवपाची कृती सभाघराच्या प्रतिश्ठेक वेर घालपी जाता अशें सांगून अध्यक्षाचो मान राखप गरजेचें आशिल्ल्याचें सांगलें. केंद्रीय शेतकार कल्याण मंत्री हांणी एका प्रश्नाक जाप दितना केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणा खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्याचें सांगलें. मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई एक साथ कर ली गई थी और धान की पराली में अधिक नमी के कारण किसानों ने अगली फसल की बुआई के लिए खेतों में पराली को जलाने का प्रयत्न किया ताकि अगली फसल वो ढंग से कर सके. लेकिन उत्तर प्रदेश में भी माननीय सभापति महोदय 76,135 व्यक्तिगत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ये मशीनें वितरित की गई है. मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि किसान स्वयं ना खरीद सके तो उत्तर प्रदेश में जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उनके माध्यम से भी वो किराए पर मशीनें लेकर और अपने खेत में पराली का प्रबंध कर सकता है. माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में अलग अलग पराली के प्रबंधन के लिए मेरठ. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. चलो चलो करो शाबाश. मुझे नहीं करना है ये सब. ऐसा कोई ताला नहीं था जो मैं खोल नहीं सकता था बगैर चाबी के. सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे DD नेशनल पर. कश्मीर में नमदा कारपेट बनाने की परंपरा वहाँ की खूबसूरत संस्कृति और विरासत का हिस्सा है. भेड़ की ऊन का इस्तेमाल करके नमदा कारपेट हाथ से बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं. लेकिन 90 के दशक के बाद नमदा कला जैसे गायब सी होने लगी. उसे बनाने वाले कारीगर और उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोग भी नहीं बचे. अब नमदा कला की वापसी हो रही है. भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी. ऐसी कहानियां जो बनाएंगी आपका मेरा गांव कनेक्शन. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेली खबरो. दाबोळी विमानतळ बंद करपाचो विशय हो राजकीय कारणां खातीर उप्रासता अशी टिका मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. वेगवेगळ्या खबरापत्रांनी उजवाडा आयिल्ल्या खबरां कडेन प्रसार माध्यम प्रतिनिधींनी मुखेलमंत्र्यांचे लक्ष ओडिल्ले. दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणा खातीर कोट्यावधी रुपयांचो खर्च जाला, देखून हो विमानतळ बंद जावपाचो प्रश्नच उप्रासना अशें ताचेर प्रतिक्रिया दितना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. प्रत्येक फावटी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना, विरोधकांक कितें तरी इशू जाय आसता आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे इशू ते परत परत काडीत आसता. ताका हांकां दाबोळी ह्या विशयाचेर आतां आनीक इलेक्शन जावचें ना म्हणून तो म्हाका दिसता दक्षिण गोंयचो जो खासदार थंय गेला पळय न्ही, ते प्रत्येक फावटी हाज्या भायर येता आनी आपलो पॉलिटिकल स्टंट, आपली वेटेज वाडोवपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट करता. पार्लमेंट हावजाच्या भायर रावता न्ही, पार्लमेंट हावज
हे सगळ्या खातीर एक पवित्र मंदीर आसा, ताजो बरो उपयोग जो आहा पळय तेणी करचो. अशा पद्दतीचे पॉलिटिकल आपली मायलेज वाडोवपा खातीर स्टेटमेंट करचे न्ही. हांव क्लियर कट सांगता, दाबोली जो आसा पळय न्ही हो बंद जावचो ना. ओके, आमी ते आत्ताच्या घडीक 450 crores ऑफ रुपीज आमी फ्लायओव्हरचेर स्पेंड करता आनी फाटल्या 5 वर्सांत 300-400 कोटी रुपया डायरेक्टली एअरपोर्टाचेर स्पेंड केल्या. इतके मोठ्या प्रमाणात जेन्ना मिनिस्ट्रीच्या एअरपोर्टाचेर सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री स्वता पयशे स्पेंड केल्या उपरांत तो काडून नॅवीक दिवपा खातीर न्ही. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीच्या फोंडेच्या गोवा कॅम्पसात 2 दिसांचे आंतरराष्ट्रीय संप्रेक्षण आणि संगणकीय तंत्रज्ञान ह्या विशयावेल्या परिशदेचे आयोजन केले. 13 आणि 14 फेब्रुवारी मजगती जावपी हे परिशदेत भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांतले विद्यार्थी वांटेकार जाल्ल्यात. उक्तावण कार्यावळीत गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक आलोक कुमार खासा सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. गोवा फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीचे संचालक डॉ. नवीन कुमार चौधरी हांणी येवकाराचे उलोवप केल्या उपरांत ब्रजेश कुमार उपाध्याय हांणी परिशदेत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. Supporting functions of society, they are the foundation of modern civilization, from healthcare and finance to governance, defense, education and social connectivity. Every system today depends on secure, intelligent and resilient digital infrastructure. As a defense shipyard, हे परिशदेत हजर आशिल्ले राज्याचे पोलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. अच्छी बात यह है कि गोवा पुलिस के साथ तो वैसे भी अब एनएफएसयू की एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप हुई है. जो मैलवेयर लैब हम करने जा रहे हैं, जो कि शायद मैं समझता हूँ गोवा पहला राज्य है जो अपना मैलवेयर लैब इस्टेब्लिश कर रहा है और उसमें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें न केवल फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज गोवा पुलिस की बढ़ाई जाएगी बल्कि उसके आगे जाकर जो रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी जहाँ भी साइबर और फॉरेंसिक्स का एलिमेंट है उसके अंदर पेडणेचे संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र संकुलात कन्वर्जन 3.0 शिक्षा उद्देग संगम ह्या कार्यावळी खाला शिक्षणीक उद्देग शिखर परिशदेचे आयोजन केले. नवो व्यवसाय सुरू करपा खातीर थारावन दिल्ल्या वेगवेगळ्या 17 निकषांच्या चौकटीत रावन नवो व्यवसाय कसो सुरू करप, व्यवसाय सुरू करतना येवपी आडखळींचेर मात कशी करप ह्या सारकिल्ल्या विशयाचेर ह्या परिशदेत तज्ञांनी मार्गदर्शन केले. गौतम ध्रुव पॅकेजिंगचे संस्थापक ध्रुव कटारिया हांणी ह्या संदर्भात विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. कंपनी कशें म्हणून फुडें वचतली, खंयचे खंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतली, हे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते खऱ्यांनी खंयचे 17 सस्टेनेबल गोल्साचेर डिपेंड आसा जे फूल वर्ल्डान एक्सेप्ट जाल्ले आसा. आनी तेतून कितें तुमकां उद्योग सुरू करूंक मेळटा किंवा जॉब करपाक मेळटा, कितेंय नवीनशें सुरू करपाक मेळटा, फॉर दॅट मॅटर मातशें कितें चिंतूंकूय मेळटा नवीन, ताजे बद्दल आमी मातशें थोडी जाणकारी तांकां दिल्या. आमचो हेतू हो आसा की भुरग्यांक आनीक ती आवड येवची. ही जॉब्स तशीच खूब कमी जाल्या, पूण आतां नवीन जॉब्स आमी आपूण जावन कशी करपाक मेळटा किंवा आमी आपलेच कशें नवीन सुरू करूं शकता. आनी ते एक मातशीशी एक स्पार्क जे म्हणटा आमी इंग्लिशीन ते आमकां दिवंक मेळ्ळ्यार आमी खूब हॅपी आसतली. आमी 5 जाण. हे कार्यावळीक गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्यो ऋतुजा साबणे, बिझनेस लीडर संशील मास्कारेनस, उद्देजक जोसेफ लोबो, इन्वेक्सेवचे संस्थापक आणि संचालक नितीन नाईक हजर आशिल्ले. गोवा व्यवस्थापन संस्थेच्यो ऋतुजा साबणे हांणी लेगीत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. आज SSA कॉलेज पेडणे इथे कॉन्वर्स 3.0च्या निमित्ताने आमचं लेक्चर त्याचबरोबर परिसंवाद होता. इनोव्हेटिव्ह चॅलेंजेस फॉर एंटरप्रेन्युअरशिप बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हा त्याचा टॉपिक होता. आणि खरंच ही जी 17 ध्येय आहेत ज्यानुसार पूर्ण विश्वानं एक वाटचाल केली पाहिजे अशी आपल्याला गाईडलाईन करून दिल्या आहेत, त्या 17 ध्येयांपासून खूप चांगल्या बिझनेस आयडियाज जनरेट होऊ शकतात. त्या अनुषंगानं विद्यार्थ्यांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं, त्यांना त्या गोलांच्या प्रेरित होऊन
कोणते तरी व्यवसाय घेण्यासाठी मदत करणं, ह्या परिसंवादाचा एकूण उद्देश हा कदाचित मुलांना एक चांगला व्यावसायिक होण्याची प्रेरणा देईल अशी मी आशा व्यक्त करते. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसा विसव. सुबह सुबह गांव के धूल भरे मैदान में गांव की लड़कियां पहलवानी की प्रैक्टिस कर रही हैं. अरे इनकी प्रैक्टिस में खलल मत डालिएगा वरना पटखनी खानी पड़ सकती है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने गांव में रह के प्रैक्टिस की और मुझे अपने आप को और माता पिता पे गर्व होता है कि जो मुझे जन्म दिया और मैं इतना लगन से की और मैंने खुद से प्रैक्टिस किया. भारत के गांव हमें कितना कुछ सिखाते हैं. खान पान, जीवन को जीने का तरीका, साथ में रहने का तरीका. भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल खबरो. भारत सरकारान फेररचीत वितरण येवजणेखाला पावणे पावण्याचे स्मार्ट मीटर बसोवपाच्या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय मळाचेर मार्गदर्शक सुचोवण्यो आनी सल्ले जारी केल्यात अशी माहिती केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. लोकसभेत काल ह्या विशयावेल्या अतारांकीत प्रश्नाक मंत्री श्रीपाद नायक जाप दिताले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से पावर सेक्टर में व्यापक ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं. आज भारत एक पावर डेफिसिट जो कंट्री है, राष्ट्र से आगे बढ़कर पावर सफिशिएंट ही नहीं बल्कि पावर सरप्लस राष्ट्र बना हुआ है. और हम पड़ोसी देशों के लिए बिजली भी सप्लाई करते हैं. हमारे संविधान के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, अतः केंद्र और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी उसमें है ऐसा. और इसलिए ये जो वैल्यू चेन में है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के सबसे महत्व की कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन. सर राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टाणावडे हांणी केंद्रीय अदमासपत्रकाची तोखणाय केल्या आनी ताका तेंको दिला. काल राज्यसभेत कोंकणींतल्यान उलोवप करून सदानंद शेट टाणावडे हांणी अदमासपत्रकाचें समर्थन केलां. लोककल्याणाचो दृश्टिकोन दवरून सर्वांगीण उदरगतीची मोख ह्या अदमासपत्रकांत दवरल्या आनी विकसीत भारत जावच्या हेतान अर्थीक तजवीज केल्या अशें टाणावडे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हांव आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी यांचे अभिनंदन करता. कारण बऱ्या तरेची बजेट 2026-27 ह्या वर्सा जरी असले आसत जाल्यार देशाचो फुडार विकसीत भारत 2047 हे कशें आसतलें ह्या पद्धतीची बजेट दवरल्या कारणान हांव तांचें अभिनंदन करतां. आनी आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या बजेटा भितर खऱ्या अर्थान एखादें स्ट्रॉंग बजेट आमी केन्ना म्हणटात, तर एखाद्या बजेटा भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जेन्ना चड दवरतात तेन्नाच आमी तें बजेट बरें बजेट अशें म्हणपाक शकता. 2014 पयलींचो जर विचार केलो जाल्यार 2 लाख करोड हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक दवरताले. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 12 लाख करोड रुपया हे कॅपिटल एक्सपेंडिचराक लागून दवरिल्ले आसा, जेणे करून ह्या देशा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जो आसा
हो आमी करपाक शकतले. कोविड महामारीच्या काळात बंद केल्ली पत्रकारां खातीर प्रवास सवलत येवजण परतून पयले भशेन सुरू करची अशी सुचोवणी राज्यसभा वांगडी निरंजन डांगी हांणी आयज राज्यसभेत केली. वेगवेगळ्या विशयां खातीर सामाजीक कर्तव्य म्हणून पत्रकार देशभर भोंवत आसता तांकां ह्या सवलतीचो लाव मेळचो अशें निरंजन डांगी हांणी सुचयलें. यह विषय देश के लोकतांत्रिक ढांचे के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से संबंधित है. कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली यात्रा रियायतें महामारी के दौरान स्थगित कर दी गई थीं, जो उस समय की परिस्थितियों में एक अस्थायी एवं व्यावहारिक निर्णय था. किंतु खेद का विषय है कि देश में सामान्य स्थिति बहाल होने तथा आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां सभी प्रकार से सुचारू रूप से प्रारंभ होने एवं अन्य श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतें भी पुनः लागू होने के बावजूद पत्रकारों को यह महत्वपूर्ण सुविधा आज तक उनकी बहाल नहीं की गई है. सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि पत्रकार केवल समाचार संकलन तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि देश के दूरदराज, दुर्लभ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर आम नागरिकों की समस्याएं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन. पश्चिम घाट वाठारात व्हडा प्रमाणात पावस पडटा, मात ताचें नियोजन योग्य प्रकारात जावंक नाशिल्ल्या कारणान सगळें उदक अरबी महासागरात वचून मेळटा. हे खातीर ह्या वाठारात रेन हार्वेस्टिंग येवजण चालीक लावची अशें राज्यसभा वांगडी डॉक्टर भागवत कराड हांणी आयज राज्यसभेत सुचयलें. अध्यक्षांच्या अनुमतीन उपस्थित जावपी मुद्द्यांच्या वेळार डॉक्टर कराड हांणी ह्या विशयाचो मुद्दो उपस्थित केलो. मैं आपके सामने भारत की जल न्याय व्यवस्था के जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर खड़ा हूं. यह विषय है किसानों का भविष्य का संबंध में है. यह विषय ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों की जीवन का विषय है. मेरा विषय है सह्याद्री पर्वतमाला के निकलने वाला जल हर साल सीधा अरब सागर में समा जाता है. यह जल 100 TMC तक है. यह जल गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में साइंटिफिक टेक्निकल वे से डाइवर्ट करना जरूरी है. माननीय सभापति महोदय, अगर गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन क्षेत्र में पानी के वजह से किसान का उत्पन्न कम है, पीने का पानी के लिए टैंकर पर निर्भरित है, खेत सूखे हैं, डैम सूख रहे हैं, पानी का ग्राउंड लेवल 350 फीट से भी डीप होते जा रहा है. यह भी सत्य है कि एक जगह बाढ़ तो दूसरे जगह सूखा, एक जगह लाखों लीटर पानी अरबी समुद्र में जा रहा है तो दूसरी जगह किसान पानी के बूंद के लिए बादल के तरफ देख रहे हैं. बांगलादेशात जाल्ल्या 13व्या संसदीय वेंचणुकेत BNP म्हळ्यार बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीन भोवमताकडेन वाटचाल केल्या. ताज्या आंकडेवारी प्रमाण 299 सुवातांतल्यो 208 जागे जिखून हो पक्ष आघाडीचेर आसा. प्रतिस्पर्धी जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश हो मुखेल विरोधी पक्ष थारला. 2024 जाल्ल्या उठावा उपरांत बांगलादेशात जाल्ल्या ह्या पयल्याच राष्ट्रीय वेंचणुकांत BNPन 2/3 भोवमत मेळयला. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी BNPचे फुडारी तारीक रहमान हांकां दूरध्वनीवेल्यान परबीं भेटयल्या. हे जैत म्हळ्यार बांगलादेशांतले जनतेचो रहमान हांच्या फुडारपणाचेर विश्वास आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे हस्तुकीं आयज जाल्ल्या एके कार्यावळींत लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार येवजणेच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटिल्ली. स्वता आपूण लक्ष घालून आवश्यक प्रक्रिया पुराय करून घेतिल्ल्याचें आमदार आर्लेकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गरजू लावार्थ्यांक वेळार मजत मेळप गरजेचें अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. आयज आमी पेडण्या आयज आमी हांगासर सगळी महिला आयज हांगासर येयल्ली आसात, जे आयज तांकां लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार आयज हांगासर दिल्ले आसा, जे आयज आमच्या बरें काम करता आमच्या डायनॅमिक CM, जे आयज आमच्या बारीक लोकां पासून जे आयज आमचे सपोर्टींग जे आयज गव्हर्मेंट आमचे करता, जे आयज लाडली लक्ष्मी खऱ्यांनीच गरज आसता, जे आयज गरीब लोक जेन्ना आपल्या चेडवाचे लगीन करून दिता त्या टायमार एक बरो सपोर्ट आमच्या गव्हर्मेंट तर्फे तांकां मेळटा. ताका लागून आयज तांकां सगळ्यांक लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधारूय आयज तांकां दिल्ली आसा. अशीच म्हाजी कामां आसतलीं जे आयज बरी आमी पेडण्यान खुबशीं कामां अशी केल्ली आसा आनी असोच आमकां सपोर्टींग आमी गरीब लोकांक दिवपाक सदांच फुडें आसतलीं.
मोरजे पंचायतन कला संस्थेच्या वतीन विद्यार्थ्यां खातीर रेवेचे किल्ले तयार करपाची सर्त आयोजित केल्ली. मोरजेच्या तेमवाडा दर्यादेगेचेर आयोजित केल्ल्या हे सर्तीक भुरग्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या कार्यावळीक थळावे आमदार जी तारोलकर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. जिल्लो पंचायत वांगडी तारा हडफडकर, सरपंच विलास मोरजे, पंच मुकेश गडेकर, उपसरपंच सुप्रिया पोके, कृष्णा पालहेकर आणि हेर ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. आमदार जी तारोलकर हांणी ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांची तोखणाय केली. भुरगीं छत्रपती शिवाजी महाराजाचे किल्ले हांगासर ते रेवे पासून म्हणजे बिचाचेर जी रेंव आहा तेच्या पासून एक किल्ले म्हणजे तेंची कला ती ते दाखयतात आणि खरेंच सगळ्यांचे तुमचे धन्यवाद म्हणटा की आमच्या भुरग्यांक आमची संस्कृती कितें आसा आनी कशी आसची हे तुम्ही दाखोवपाचो प्रयत्न करता एक सब्जेक्टा विशयी आणि सगळे म्हणजे पेडण्याचे मॅक्झिमम स्कूल्स हांगा आहा ते प्रायमरी जावं गव्हर्मेंट प्रायमरी जावं किंवा एडेड स्कूल ते हांगासर पार्टिसिपेट करता. पूण आयज जेन्ना रावंड मारतालो तेन्ना इतले म्हणजे मनान अशें दिसलें की हो कार्यक्रम एक वेगळ्या पद्दतीन वयल्या बऱ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हरूंक शकतात आनी ते व्हरता आसतना गोंय सरकाराचो आमी मदत घेवंक जाय. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकी आयज केळपाय वाडा मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या 12 वर्सां पिराये सकयल्ल्या चलयांच्या फुटबॉल सर्तीक सुरवात जाली. ह्या वेळार GFDCचे अध्यक्ष ग्लेन टिकलो, थळावी सरपंच आणि वेदांताचे अधिकारी हजर आशिल्ले. वेदांता सेजा आणि GFDCच्या जोडपालवान ही सर्त आयोजीत केल्या. पयलो सामनो मय GFDC सेंटर आणि दोनापावला पंगडा मदीं जालो. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी खेळाडू चलयांक परबीं भेटयली. वेदांत सेजा कंपनीन बायलां फुटबॉल अकादेमी सुरू केल्ल्या कारणान बायलां खेळाडूंक बरी संद मेळटली अशें तांणी सांगलें. जशी खंत प्रत्येक जाण व्यक्त करता की भुरगीं मोबायल जास्त यूज करता, इंटरनेट जास्त यूज करता, त्या पद्दतीन हेजो यूज कमी करून जास्तीत जास्त जर खेळाचेर भर दिली जाल्यार आपले जे रेजिस्टंट पावर जे आसता भितर एक चड डेव्हलप जाता. आज आमकां ही चड गरज आसा. वी आर इन नीड ऑफ मच पावर. आमचे कडेन स्कील जरी आसले जाल्यार आमकां पावरूय जाय पडटा. हो फुटबॉल हो जो खेळ आसा हो खेळटलो जाल्यार स्कील आनी पावर. इफ यू डोंट हॅव इनफ स्टॅमिना. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाचे वतीन आयोजित केल्ली वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन काल राती महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यात कोल्हाडात दाखल जाली. ती राती मुक्काम केल्या उपरांत आयज फांतोडेर माणगांव तालुक्यातल्या लोणेर कडेन रवाना जाल्या. वाटेत ह्या सायक्लोथॉन कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्यांक लोक उर्बेभरीत येवकार दितात. शालेय विद्यार्थी वेगवेगळ्या वाठारांत रावन देशभक्तीपर गितां लोकनाच सादर करून सायकल स्वारांक येवकार दितात. 15 फेब्रुवारी दिसा ही सायक्लोथॉन वाडातर ते गोंयांत चिखली वाठारांत येवपाची आसा आणि 16 फेब्रुवारी दिसा ती कारवारा कडेन वतली. रायगडचे जिल्लोधिकारी किशन जावळे हांणी सायकलपटूंक येवकार दिलो. या किनाऱ्यावरती जवळपास 100पेक्षा जास्त CISFचे जवान सायकलिंग करत आहेत. या सायकलिंगचा उद्देश असा आहे की वंदे मातरम या गीताला 150 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. त्यामुळे या सायक्लोथॉनचं नाव वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन आहे. आणि कोस्ट म्हणजे किनारा, समुद्र किनारा हा भारतीय संस्कृतीचा, भारतीय व्यापाराचा, भारताच्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे आपली. आणि त्यामुळे आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी नवी दिल्लीत सेवा तीर्थ संकुलाचें जालें लोकार्पण. आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचेर आधारीत म्हत्वाची सरकारी कार्यालयां जातली कार्यरत. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 9 मार्च मेरेन जाले तहकूब. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यसभेत केले उलोवप. दाबोळी विमानतळ बंद करपाचो कसलोच प्रस्ताव ना. विरोधक राजकारण करता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे स्पश्टीकरण.
पुणेच्या नॅशनल फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटीत 2 दिसांची आंतरराष्ट्रीय संप्रेक्षण आणि संगणकीय तंत्रज्ञान या विशयाचेर सुरू जाल्या परिशद वेगवेगळ्या राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांक तज्ञांचे जाता मार्गदर्शन. आणि केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळान आयोजित केल्ली वंदे मातरम कोस्टल सायक्लोथॉन काल पावली रायगडात. 15 फेब्रुवारीक पावतली गोंयांत. आणि इतलें खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.